सरकाराच्या माध्यम भास धोरणाक विरोध करत गोयच्या भुरग्यांनी इंग्लिश वाय कदेल जाय या नावान आता फेसबुकार ग्रुप सुरू केला। नवे टी-शर्टय लॉन्च केला। सरकारान घेतला तो निर्णय राजकीय। लोकसभा वेंचणुकेन सरकाराआड वावरपाचे या तरणाट्यांनी थारायला। दिगंबर कामत सरकाराआड इंग्लिश वाय मायभास जाय फेसबुक ग्रुप याच भुरग्यांनी तयार केलो। इंग्लिश वाय कदेल जाय, इंग्लिश वाय कदेल जाय, इंग्लिश वाय कदेल जाय, इंग्लिश वाय कदेल जाय हो आमी फेसबुकाचेर ग्रुप लॉन्च केला। जसो दिगंबर कामत गेट वेल सून ग्रुप आशिल्लो तसो ह्या सरकाराचें हें जे एमओआयचें धोरण आसा ताजेर आवाज उठोवपा खातीर आमी फेसबुकाचेर ग्रुप लॉन्च केला। आनी तशेंच आज आमी हांगा इंग्लिश वाय कदेल जाय हें टी-शर्टूय बीन लॉन्च केलां। सगळ्यांनी आमचे कडल्यान हें टी-शर्ट घेवचें। ह्या सरकाराचो जो एमओआयचें हें जें धोरण आसा ताका जे विरोध करता तांच्यांनी आमकां सहकार्य करचें। सारकें पॉलिटिकल डिसिजन आमी हें म्हणटा, हें एमओआय डिसिजन न्ही, हें फक्त लोकसभेचें इलेक्शन दोळ्या मुखार दवरून घेतलेलें डिसिजन आसा। हांकां फक्त कदेल जाय आनी आमी तरणाटे पळोवन घेतले की ही लोकसभेची कदेलां, ही सिटां तांकां कशी मेळटा ती आमी पळयतले ह्या इलेक्शनाक, तांकां दाखोवन दितले। इंग्लिश वाय मायभास जाय आमी तेन्ना टी-शर्ट घालून फिरताले तेन्ना स्वता मनोहर पर्रीकर आमच्या बरोबर हें टी-शर्ट घालून फिरल्या। आज हें टी-शर्ट आमी लॉन्च केलां आनी आमी हें टी-शर्ट तांकां स्पीड पोस्ट जावं कुरियर करतले आनी ते जर आमच्या मुद्द्या वांगडा आजून आसा जाल्यार तांच्यांनी जेन्ना जेन्ना आमी कितें एक्टिविटी करता तेन्ना तांच्यांनी आमच्या बरोबर हें टी-शर्ट घालून येवचें अशें हांव तांकांय बीन आवाहन करपाक सोदतां। कोणाकूय जर हें टी-शर्ट आमचे कडल्यान घेवपा जाय जाल्यार हाजें मोल आसा 250 रुपया, 250 रुपया। आमचो फेसबुकाचेर ग्रुप आसा ताजेर जर आमकां कोणी जर कॉन्टॅक्ट केलो, थंय मेसेज धाडली जावं कमेंट सुद्दां केलो जावं आमकां पर्सनली सुद्दां कोणाकूय मेळ्ळें जाल्यार आमी तांकां हें टी-शर्ट पावोवपाची वेवस्था करतले। मांडवीन आनीक एक नवताल्ल कसिनो हाडपाची सरकारान तयारी चलयल्या म्हूण बोवाळ जाला। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मांडवीन सध्या एक बंद पडिल्लो कसिनो आसा। तो बदलून तेच लायसनाचेर हो नवो कसिनो मांडवीन देवपा खातीर लॉबिंग जाल्ल्या। खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सहारा ग्रुप हे धंद्यान येवन ते लायसन विकते घेवंक सोदता। फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसायन हे प्रकरणान आवाज काडपाक सुरवात केल्या। वास्कोच्या वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डान एक 200 कोटीची बोट सहारा कंपनीन हाडून दवरल्या। 150 रुमाची ही बोट हाडून दवरल्या आनी ही चड करून काजिनो जातली अशें म्हणून सगळ्यांच्या मनान शंका जाल्ली आहा। आमकां असेंब्लीन गव्हर्मेंटान क्लियरली सांगिल्लें की नो मोर काजिनोज म्हणून। आतां हें नो मोर काजिनोज म्हणटा तें सांगून आसा ते काजिनो लायसन्साचो भाव वाडोवप काय कितें हो एक सगळ्यांच्या मनान प्रश्न पडिल्लो आहा। कित्याक अशें आमकां दिसता की आशिल्लो काजिनो रिप्लेस जाता आनी नवी बोट येता ती 3-4 पटीन व्हडली आसता। म्हळ्यार एक्चुअली इन एसेन्स तूं आनी 3 काजिनो गोंयांत परमिशन दिता अशें हाजो अर्थ जाता। लोकसभेचें इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना सरकाराक आनी सरकाराच्या पार्टीक कॅशाची गरज आहा। सो गोंयकारांच्या मनान शंका पडल्या की ही एक बोट हाडून 2 इलेक्शनां सरकार करूंक सोदता काय कितें। आनी खंयची कंपनी एक 200 कोटीची बोट जेन्ना गोंयांत हाडटा ती वोगीच हाडना, ती मोबिलायजेशन कॉस्ट जो जाय पडटा फक्त बोट हांगा हाडपाक म्हाका दिसता ताकाच एक 50 कोटी रुपया तांणी मोडिल्ले आहा। ते खंयचे तरी एक एश्युरन्स घेनासतना कोणूच पिसो न्ही ही बोट हांगा हाडपाक। सो म्हाका दिसता गोंयकारांनी चतूर रावपाची गरज आहा कित्याक लोकसभेचें इलेक्शन जातकर ही आनी एक काजिनो बोट म्हणून गोंयांत उप्रासतली हाजी म्हाका खात्री आहा आनी सरकारान हाचेर क्लॅरिटी दाखोवपाची गरज आहा। सरकारी सेवेन आसतना मरण आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्या बायल भुरग्यांक नोकरी दिवपाच्यो 698 केशी सरकारान फाटले 6 वर्सांत तडीक लावन नेमणुको केल्यात। ह्या वर्सभरान सरकाराकडेन 101 अर्ज आयल्यात। खात्यांनी रितो सुवाती नाशिल्ल्यान अजून 56 केशी उरल्यात। बुधवारा सचिवालयान जाल्ल्या कार्यावळीन मुख्यमंत्र्यान 90 जाणांक ह्या येवजणे खाला नोकरेची नेमणूक पत्रां दिली। The compassionate appointment scheme was centralized in the year 2007 in personnel department. Total cases we have received so far is 949 cases and so far we have settled 773 cases till today. So from 1/4/2012 till date
we have cleared 321 cases. These cases we have distributed in three-phase manner, sir. In first phase, we have cleared 114, second phase 108, and third phase 99 cases, sir. We are having backlog of around 176 cases, sir. And I hope, sir, with your active support, we will able to clear all the backlogs, sir, within 1.5 years. But by December this year, 2014, there won't be anything up to 31st March 2014 left. एका वर्सा भितर तो सगळो कितें तो बॅकलॉग हाडपाची गॅरंटी हांव दिता. तितले आमी हाडटले बॅकलॉग सोडून काही डिफिकल्ट इश्यूज. काँग्रेसीचे उत्तर आणि दक्षिण गोंयांतले उमेदवार थारावपा खातीर बिरेस्तारा दिल्ली बसका जातली. गोंय प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस आणि विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणे हे दोगूय हे बसकेक हाजीर रावतले. काँग्रेसीचे वतीन ज्येष्ठ फुडारी वायलर रवी बसकेक आसतले. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.